संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजान बलिदान भेटोंक बापा मंदिरान जमल्या भक्तीन मनान कालत्या काळजान कुटमा स्पिरितान महिमा तुझी सदा संतोषान गायता उतर तुझे आयकूंक आशेता जियेन ते पाळच्या कृपा मागता जिविताच्या उंड्याक त्रेखता सासणीक जिवीत दी म्हूण परता संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजान बलिदान भेटोंक बापा मंदिरान जमल्या भक्तीन मनान कालत्या काळजान कुटमा स्पिरितान महिमा तुझी सदा संतोषान गायता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसो. क्रिस्ताती मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो पास्का काळाचो तिसरो आयतार आज आमी संभ्रमता जेजू पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत साबार जाग्यांनी साबारांक तो दिश्टी पडलो ताच्या शिसांक दिश्टी पडलो ताच्या मोगाच्यांक दिश्टी पडलो अशें जेजूचे दिश्टी वरवीं ताच्या येण्या वरवीं बियान आशिल्लो कंगल जाल्लो लोक धैर्यान भरलो आनी आपणाक परगट करूंक धैर्यान ते फुडें सरले आसात आनी आयच्या दिसा आमी वांजेलांत आयकता एम्मोसाच्या वाटेर दोग शीस खंतीन दुखीन तांचे पयन मुंदरसून आसता आसतना तांचे मदेगात जेजू येता निराशेन आशिल्ल्यांक तांकां धैर्य दिसता बुजवण दिता आनी तांकां तांच्या काळजांत संतोष हाडूंक तो प्रयत्न करता. तर आतां मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आतां भेटोवच्या ह्या एवकारिस्ताच्या वेळी त्याच जेजूक आमी भेटया जिवंत जेजूक आमी भेटया आनी देवाच्या कृपेन वाडोवंक गरज आसची कृपा आनी आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. प्रत्येक जावन आयच्या दिसा आमी मागया ह्या संवसाराक आयिल्ली मारीची पिडा कोरोना हाचे तावन आमकां सुटका मेळोवन दी आनी तोच जेजू जिवंत जेजू आमा समेस्तांक ह्या पिडेतावन सुटका दिवन दी आनी पिडा ह्या संवसारांतली नाश करून दी आमकां सदांचे संतोष भरीत जिवीत जियोवच्याक आदार दिवन दी म्हणून मागया. हे पवित्र रितींत आमी फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमचे उणेपण आमची अस्कतकाय आमची पातकां आमी वळखून घेवया. थोडो वेळ मौन रावया आनी देवा लागचे भोगसणे मागया आनी नितळ काळजान हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमी आयती जावया. सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच संवकार्य मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरू पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Soumia, Kaku.
सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तू बापाच्या उज्ज्वल पोसार आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थया आमच्या गरजां खातीर मौनपणी मागया देवा आमच्या प्रितीच्या बापा तुझ्या पुता कळनातल्या शेळयांच्या अमोलीक रक्तान आमकां तुवें पातकांतली सोडून आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान आमकां तुजी भुरगीं करूंक जाणवायेन आनी मोगां तुवें थारायलाय हो आमचो पुनर्जिवन जाल्लो सोडवणदार आजुनी आमचे मदें जियेता आनी वाटेर आमचे विश्वासी संगती जावन तुजे जाणवायेच्या गुटांची आमकां समजणी दिता म्हूण दिनवाशे काळजान आमी वळखून घेता ताच्या उतरान आज चितानात खान दिवन आनी ह्या उतरा प्रमाणे ताच्या सांगता भावार्थान आनी विश्वासान वाट धरूंक आमकां करपा दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एक पोटान जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना आमेन. धर्मदुतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. पेंतकोस्ताच्या दिसा पेद्रू 11 जाणां सांगता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळान लोकां लागलीं अशें उलोवंक लागलो. जुदेव भावानो आनी जेरुजालेमाच्या निवासियानो म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता तें उतराक चीत दिया. इस्रायलाच्या मनशानो म्हज्या उतराक कान दिया. नजरेचो जेजू देवान पसंद करून तुमचे मदें धाडिल्लो मनीस हाका राजवट जावन देवान ताचे मरिफात तुमचे मुखार केल्ली ती आसर्यां विचित कार्यां आनी खुणां तुमीच जाणात. देवान आपले स्वंत कुशेन आनी येवजिल्ले मांडवाळे प्रमाणे ताका तुमचे अधीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अनभवर्त्या करना खुर्सायलो आनी जिवीशी मारलो. पूण देवान ताका मोरणांतल्या पासांतलो निवावन जिवांत उठयला. कित्याक मोर्न ताका आपले मुठी भितर धन दवरूंक शकले ना. ताचे विशांत उलोवन दावीद म्हणटा सुम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटस हांव केदींच हालसो ना. ह्या पासत म्हजें काळीज संतोसलां आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता आनी म्हजी कुडी भरवशांत जियेतली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सोडचो नाय
आनी तुज्या विश्वासी साकराक कुसोंक सोडचो नाय. जिविताच्यो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिलाय. तुजे समोर संतोशान तूं म्हाका धादोशी करतलोय. भावानो, आमच्या पुर्वज बापा दाविदा विशांत इतलें हांवें तुमकां दृढ सांगेत. तो मौन पावलो आनी ताका निकेपिलो, तसो फोंड आस पर्यान आमचें मोदें आसा. तो एक प्रवादी जावन आसता आपले संततेचो एकलो आपल्या राज्यस्थानार बसतलो म्हूण देवान आपणाक परमणार केल्ली ती बसवणी तो जाणा आसलो. आनी ताका पाताळांत सोडलो ना आनी ताचे कुडीन कुसडाय देखली ना म्हूण ताणें म्हणल्या उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवंतपणा विशांतलें सत ताणें पयलेंच परगट केलें. ह्याच जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी आमी सोमेस्त त्या सताचो साक्षो. अशें देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबरतस बसयलो पवित्रात्मो बापा लागसो ताणें पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो. हेंच तें तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. सर्वेस्परा जिविताची फाट आमकां दाखय. सर्वेस्परा जिविताची फाट आमकां दाखय. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा मोच्या, कित्याक तुजेर हांव पात येता. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा, तूंच म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवन पात. म्हजे जिणयेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हाका बूट सांगतेला सर्वेस्पराक हांव दिन वाचता. रातीचे पर्यान म्हजे अंतस्कन म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. तो जर म्हजे उजेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो दादोसकायेन हुमहाळटा. म्हजी कूड लेगून सोस्तकायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पाताळान सोडचो नाय आनी म्हाका तुजे विश्वासी भक्ताक कुसाडायेन देखून दिवचो नाय. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्या ससनाचें सूर. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, ताच्या करण्याप्रमाणे हर एकल्याची नीत करतेल्या देवाक तुमच्या मागण्यांनी बाप म्हूण तुमी उलो करतात.
तशें जाल्यार ह्या परकी गांवांत तुमची सगळी जिणी भक्तिभिरांतेन मांडून हाडा. तुमच्या पुर्वजतावन देंवन आयलेल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यांत म्हूण तुमी जाणात. अशें सोडयलें रुपयान वा भांगारान वा नाश जाताल्या मालान न्हय, बागार, आईबावीण आनी खतावीण शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान. संवसाराचे स्थापने आदींच देवान ताका विंचलो आनी ह्या शेवटीच्या काळार तुमचे पासत ताका उगडोपो केलो. ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलेल्या आनी मैमेवंत केल्ल्या देवाक ताचे मरिफात तुमी सतमनूंक पावल्यात. अशें तुमचो भावार्थ आनी बरवसो देवाचेर तुमी दवरला. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सौम्या जेजू पवित्र पुस्तक आमकां विवरून सांग. तूं आमचे लागीं उलयतना आमची खालसां पेटाशी कर. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू जिवंत जाल्ल्या त्याच आयतारा दिसा तांचे मदले 2 जण जेरुसलेमांतावन 7 मैला पयस आसलेल्या एम्माऊस नांवाचे हळ्ळेक पयण करून वेताले. घडिल्ल्या सर संगती विशांत ते एकामेका उलयत आसले. अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले बरे जाल्ले. जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलतां चलतां कसल्या संगती विशांत उलोवन तर्क करीत आसात? तवळ ते थंयच रावले. तांची तोंडां बावुरलीं. तांचे पैकी एकलो क्लेयोफास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुसलेमाक आयिल्ल्या यात्रिकां पैकी तूं एकलोच परकी कितें? ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगती तूं नेणाय? जेजून विचारलें, कसल्यो संगती? तांणी जाप दिली, जेजू नाजराना विशयांतलो. तो देवा आनी मनशां मुखार उतरान आनी कर्णेन एक बालिश्ट प्रावादी आसलो. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्मण दिवच्याक धर दिलो आनी ताका कुर्सायलो. पूण इस्रायल परजेक सोडवून हाडटलो तो होस म्हूण आमी बरवसून आसलेल्या. इतलेंच न्हय, आनी आतां हें सगळें घडोवन आज 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमच्या मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतून केलें. त्यो उजवाडचे आदीं समाधेसरशी गेल्ल्यो, पूण तांची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटीं आयल्यो. आनी आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हूण सांगलें म्हणाल्यो. देखून आमचे पैकी थोडे समाधेसरशी गेले आनी स्त्रियांनी सांगले बरेच तांकां मेळ्ळें, पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजणीनातले. प्रवाद्याने सांगलें सगळें सतमानूंक कितले पाटी तुमी. क्रिस्तान आपले महिमेंत रिगचे आदीं हें सगळें सोंसची गरज आसली न्हय. उपरांत मोइजेतावन सुरू करून सर्व प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणे विशांत बरयलां तें ताणें तांकां विवारून सांगलें. उलयत वेता तांकां वचोंक जाय त्या हळ्ळेक ते येवन पावले. जेजून आपूण फुडें वेताशें केलें, पूण ताका तांणी परतून म्हळें, आमचे सांगाता राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. देखून तो तांचे सांगाता रावोंक भितर सरलो.
उपरांत तांच्या सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवां तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्या मुकलो नापयस जालो. तवळ एकामेका ते म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचे काळीज आमचे भितर पेटताले न्ही. तेच घडये उठोन ते जेरुसलेमाक फाटीं गेले. ते 11 जण आनी ताचे सवे हेर सांगाता जमा जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटाले, समी कोरस जिवन जाला. सिमोंक तो दिश्टी पडला. तवळ वाटेर आपणाक घडलेल्या संगती विशांत आनी उंडो मोडतना आपणे तांची वळख कशी धरली ह्या विशांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमची दिसपडती जिणी एक पॉयंट जावन आसा. दिसाचे सडीत वेळ आमी कुटुंबांत करसितांव, कुटुंबाच्या सांगाता संतोशान आसतांव, सुख दुख वांटून घेतांव. पूण थोडे फावटी आमी एकसुरे जावचे साध्यता आसता. थोडे फावटी आमकांच आमचे विशीं उलोवंक कोणी नातुले बरी बगता तरी थोडे फावटी आमचे विशीं वा पेल्यांच्या सुखादुखा विशीं वांटेले जावचे आमचे ते घडोवन आसचे एक दिसाचें काम जावन आसता. एक पातर कातुरपी थंयसर एका गांवांत आसलो. ताका आपूण बलिश्ट जायचे म्हणली आशा सदांच ताचे थंय परजळून येताली. पूण ताका सूर्यो पयलेन बलिश्ट म्हूण दिसलो आनी तो त्या सूर्या लागीं वचून विचारता, तूं ह्या संवसारांत सर्वांच्याकी चड बलिश्ट न्ही. तेन्ना त्या सूर्याक मोड आड येता आनी तो चिंता सूर्याचे की बलिश्ट मोड म्हणून. थोड्या वेळान मोडा लागीं वचून तो विचारता, मोड बलिश्ट न्ही म्हणटा आसतना थंयसर वारें वळोंक सुरू जाता. वारें वळटा आसतना मोड करगोंक सुरू जाता आनी तेन्ना तो चिंता मोडाच्या की चड वारें बलिश्ट आनी वारें कितें करूंक शकता म्हणून तो चिंता. वाऱ्या लागीं उलयता म्हणटा आसतना पर्वत ताका दिसूंक सुरू जाता. वाळचें वारें पर्वत आडयता आनी वारें वळनातल्या बरी थंयसर पर्वत आडखळाक हाडटा. आनी तो पर्वत लागीं उलोवंक वता आसतना पर्वत म्हणटा, हांव बलिश्ट जावंक पुरो, पूण म्हजे थंय आसची कडपां म्हाका बलिश्ट करतात. पूण ती कडपां कातुरसो मनीस ताच्या सडीत बलिश्ट जाता म्हणून ते कडप ताका सांगता. तेन्ना मनीस चिंता, सगळ्यांचे केस वर्ते बलिश्ट म्हणून हांगासर आमी कोणाकी वर्णूंक जायना. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जिणयेच्या पैणार आमी बलिश्ट जावंक आशेतांव. तशें आसतना आपूण हेरांचे की बलिश्ट जायचे म्हूण चिंतून आसतना पेल्यांचे विशीं आमी चिंताव, पेल्यांचे जिवीत आमी पळयतांव आनी आमचे जिवीत तांकां तुलन करून आमी कांगाल जातांव. वा आमचेंच जिवीत वारोवन पळयता आसतना आमचे जिणयेंत येवचे कश्ट दूख बेजाराय पळयतना आमी निराशे जातांव. असल्या वेळार आनी आयची देवस्तुती आमकां जेजूचे जिवानपण वा जेजू आमच्या जिवितांत प्रवेश जालो तर आमी उर्बेस्त जातांव आनी जेजूच्या जिवानपणांत वांटेले जावन आमचे कश्ट दूख पयस करूंक आमकां आदार जातले म्हणलें देवस्तुती आमकां शिकोवन दिवन आसा. शिस जेजूच्या मरणा उपरांत आकांतान बरयल्ले कंतिश्ट जाल्ले ते 3 वर्सां जेजू सांगता. जेजू सामका सर्वस्व म्हूण चिंतून आसले, पूण जेजूच्या मरणा उपरांत ते भियोन गेल्ले आनी आमकां कितेंच ना म्हूण ते चिंतूंक पडले. सुरवेर आमकां कितेंच उणें पडचें ना म्हूण चिंतले. जेजूच्या मरणा ते भियोन चल्ले. पूण जेजू तांकां दिश्टी पडटा आसतना ताणें तांकां विवरण सांगता आसतना तांच्या जिवितांत बदलावण येता, संतोश येता आनी दादोसकाय भोगता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे मनशा कुळांतय देवाचे येवजण आराम करचें वा उपरांत देवान अब्राहमाक आपयलें.
मोइजेक ताणें विंचलें, प्रावाद्यांक ताणें धाडलें, रायांक ताणें नेमलें आनी याजकांक ताणें मागलें. अशें इस्रायल परसा तांच्या भावार्थी जिणयेंत बलिश्ट आनी देवान विंचून काडलेली परसा जावंक पावली. अखेरीक देवाच्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारी मनीस जावन धाडलें. जेजू ह्या संवसारी साद्या लोकां सांगाता बरसलो, हेरांक बरें करीत गेलो. अखेरीक आपल्या कुर्साच्या मरणा पर्यंत ताच्या बापाक तो खालतो जालो. जेजूचे अंत्य देखले शिस भियाले, निराशे जाले आनी खांगाल जाल्ले. शेकी हे सत जिरोंक तांकां नासतना ते बियान सकट सांडटात आनी आपापल्या वावराक पाटी वेतात. असल्या वेळार पुनर्जिवन जाल्लो जेजू तांकां भेटता, धैर्य दिता आनी ताणें केल्ले विचित्र तांकां सांगता आसतना भियेल्ले ते लोक परत्यान घट जातात आनी उमेदीन भरतात. जेजूक परगट करूंक फुडें सरतात. आमच्या जिणयेच्या पयणार जेजू आमच्या सांगाता आसा. विशेश जावन जेजूच्या उतरां मुखांतर आमचे सालते जिणयेंत तो आमकां धैर्य दिता, बुजवण दिता आनी सदांच आमकां राखता. हे विशीं आयच्या दुसऱ्या वचपांत सान पेद्रू आमकां सांगता, आमी केन्नाच निराशे जावची गरज ना. कित्याक जिवंत जेजून ताच्या मरणा मुखांतर आमकां नवें जिवीत दिलां. तर मोगाच्यानो आमी कितेंच भियेजे म्हणना, जिवंत जेजूचेर पातयेल्ल्यांक सळवून निना. जेजू परी आमी आमकांच मोडूंक पेल्यांक दिता आसतना आमी यशस्वी जावंक शकतले. ह्या मौसाच्या वाटेर चे घडीत आमी आयच्या वांचलांत आयकल्लें. परत शेसांतय निराशा. येदोळ म्हणसर 3 वर्सां जेजू तांच्या सांगाता आसलो, धैर्य आसलें, बुजवण आसली आनी आतां खांगल जाल्ले. आनी जेजूची उतरां ह्या मौसाच्या वाटेर आसतना त्या शेसांक बुजवण दिवंक शकलीं. पवित्र पुस्तकाचो अर्थ ताणें विवरून सांगतना तांची काळजां पेटताली. उंडो मोडून ताणें वांटतना तांचे तें जेजू जिवंत आसा म्हणलें घडतलें आनी तांचे भितरच एका नव्या रितीचे बरवशो उदेवन येतले आनी असले बरवशान बरयल्ले ते राती रातीच वेतात आनी त्या शेसांकी सांगतात आनी जेजूचे बरें खबर परगट करूंक ते फुडें सरतात. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एम्माऊस कितें आनी खंयसर आसा. विलियम बाकलेन सांगचे प्रमाणे एम्माऊस सगळ्या जेरुसलेमा शहराचे आस्तमतेक आसा खंय. ते दोग शिस आस्तमते कुशीन पयण करनासले. वेता वेतना काळोख जावन गेलो. तांचे जिवितांत अंकार भरिल्ले, काळोखान ते बुडिल्ले. भावार्थाच्यो संगती तांकां समजनातलो अशें ते काळोखान भरलेले आस्तमते कुशीन समकताले, म्हणजे काळोखाच्या कुशीन समकताले. नातालाच्या राती जेजू मनीस जावन येत आसतना संवसारांत उजवाड भरिल्ल्या बरी जिवंत जाल्लो जेजू ह्या एम्माऊसाच्या वाटेर वचना शिसांक भेटता आसतना उदेंती कुशीन म्हणजे उजवाडा कुशीन पाटी येवंक तांकां आदार जालो. आस्तमते कुशीन समकताल्या म्हणजे काळोखाच्या कुशीन समकताल्या लोकांक उदेंती कुशीन हाडूंक जेजू पुनर्जिवन जालो आनी आमकां उजवाडाच्या वाटेक चलोवंक आदार आनी प्रेरण दिवन आसा. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी आमचे जिवीत व्हरोन पळयत आसतना आमच्या जिवितांत कश्ट आसा, बेजाराय आसात. आमचे समळली खाणी आमच्या जिविताची आसा. सोबारपोटी ह्या काणयेंत आमकां निराशे भोगता, आपादेर भोगता, कश्ट वांट, पिडा शिडा, सलवणी, नासमाधान, बेजाराय, खारांदाय हें सगळें आमच्या जिवितांत आमकां भोगता. कितें करचें, खंयसर वेचें, कोणा लागीं सांगचें म्हणलें कळीत नासतना एकसुरे आमी जाता. एम्माऊसाच्या वाटेर दोगशीच कंतीन आसले बरी आशिल्ल्या पयणार आमी आसतना जेजू क्रिस्ताक आमी भेटोवंक जाय. कशें आमी जेजू क्रिस्ताक भेटयेत? येदलो आमी आयकल्या प्रमाणे जेजूचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक तें आमी आयकत आसतना आमकां जिवितांत बुजवण मेळटा. देवाची उतरां वाचून नियाळतना आमकां बुजवण दिवंक शकता. संवसार सरल्यारी म्हजी उतरां सरची नात,
जी कोण म्हाका पात्य येतात ते ससनाक जिविताक जियेतले म्हणल्यार त्या सम्याच्या उतरान आमी जियल्या तर आमचे दूख पिडा बेजाराय पयस जावच्याक कितेंच दुबाव आसचो ना. आज सगळो संवसार कंतिश्ट जाला, बेजारायन भरला. कोरोना म्हणली ती पिडा आमच्या जिवितांत बेजाराय कारांदायेचे जावंक पावला. साबार आमचे भाऊ भयणी त्या पिडे वरवीं वळख जाल्यात जाल्यार त्या पिडे वरवीं कश्टावन आसात आनी साबार ही पिडा आयिल्ल्या वरवीं हाचो परिणाम भोगून आसात. म्हणजे सारकें काम ना, दिसपडतो ग्रास ना, कुटुंबा भितर एक सुरी, कितें करचें म्हण कळिनासतना कंगाल जाल्यांत आनी साबार आपणाचे जीवस रिस्केर घालून आस्पत्र्यांनी या इतर जाग्यांनी असल्या पिडेस्तांची आनी असल्या पिडे विरोध वावर करनासात. अशें एका रितीचें ना तर एका रितीचें कश्ट बेजाराय कंगाल जिवीत आमी ह्या दिसांनी जियोवन आसा. असल्या संदर्भांनी आमी भावार्थ सांगचो नाका, भावार्थान जियोंक प्रयत्न करया. आमच्या बोवारी असल्या निराशेतांक, कश्टांतल्यांक, दुखांत आसलेल्यांक दुबावान पळयनासतना आमची जागृतकाय आमी करन तांकां आमी धैर्य दिवन बुजावण दिवंक फुडें सरया आनी जिवांत जेजूक तांणी बेडशाक आदार जावया. अनामीक सांगणी आसा, उदेंसो परजळीत सुर्यो पळयजे तर काळोख तुवें सारूंक आसा. म्हजे जिवितांत येवचे कश्ट हांवें पयस करन जेजूक बेटाचे तर म्हजे जिवितांत येवचे कश्ट हांवें धैर्यान पूड करूंक आसा, भावार्थान जियोंक आसा. अशें जेजूचेर पवार्थ दवरलो तर आमच्या जिवितांत आमी यशस्वी जातल्या, दादोशी जातल्या, आमचें जिवीत नंदन जातलें. तर जिवंत जेजूचेर पातयणी दवरन यशस्वी जिवीत आमी जियेवया. आमचो भावार्थ उसारन सांगया. सतमंता देवाक सर्तद्वेदारा बापा, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्या ओंकार मयेतान जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कस सोंसली, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निके पेलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गार चडलो, पदवेदारा देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतालो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकताक, पातकांचे बक्षणे, कुडीचे जिवनपण, ससनाचे जिवीत. आमेन. कश्टांतल्यानो आनी वचन भोगतल्यानो म्हजे सरशी येया आनी हांव तुमकां विशव दिता म्हणल्यार सम्याचार बरो वचून आमच्या गरजो ताच्या समोर समर्पण दिवया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे तब्येन दिल्ल्या सर लोकांक तुज्या पुताची खरी वळख दिवन तो संवसाराचो खरो उजवाड म्हणले सत परगटूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राचे आडळते चलयतल्या समाजाच्या मुखेल्यांनी जात, कात, धर्म पळयनासतना लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी न्यायनितीचे रास स्थापीत करूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. विविध कारणाक लागून भावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या सर्वांक तुजो उगडास दिवन क्रिस्तांतय आनी पवित्र सभेतय पाटी येवंक तांची मनां परिवर्तन कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेंतल्या समेस्त पिडेस्तांक कश्ट आशिल्ल्यांक तुजी काकूळ दाखय. तांणी सर्वांनी जिवितांत बरवसो साणीनासतना संतोषान जियोंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजणांनी आनी भुरग्यांनी तुजे तें आकर्शीत जावन सतानितीचे शेगुणांनी भरलेले जिवीत जियोंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आम्हा सर्वांक एम्माउसाचे शिसांक लाभली ती दादोसकाय आनी बरवसो मेळोवंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मागे आमी कोरोना पिडे वरवीं कश्टांच्या लोकां पासत तसो पुनर्जीवन जालो जेजू ही पिडा गूण करून दी, पिडेस्तांक बरी भलायकी दिवन दी म्हणून मागया. प्रत्येक जावन तांची सेवा करच्या, आस्पत्र्यांनी वावर करच्या, डाक्टरांक, नर्सांक आनी आस्पत्रे भायर सेवा दिवच्या सर सिब्बंदींक
तो सुसमी राखून दी सांबाळून दी म्हणून आमी मागया. ह्या पिडेतावन आमकां मुक्त करून की जेजू लागीं आमी मागया. आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत आतां आमी मौनपणी मागया. मगळ आमच्या सर्गींच्या बापा, तुजे समोर दवरली ही आमची कालती मागणी दयेन मानून घे. तूं जावन आसाय आमचो बरवसो, बुजवण दिवचो, देर दिवचो, दैवीक वयस. तुजेर पातयेवन आमी आसां सोम्या, आमकां सांडून घाली नाका. तुजेर बरवसली ती आमची जिवीत नंदन कर, फळादीक कर. अशें तुका मानवची जिणी आमी सदांच जियोन आमची जिवीत फुलोवंक आदार आनी करपा लाभय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Dakan soro arpita ye bapa undya vaina sangi bapa samarpita amka suka ge bapa kani kamchi mogan tuka आज भेटोची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बापा तू स्वीकारसी गे बापा काडी कामची मोगान तुका आज भेटोची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बापा तू स्वीकारसी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी अख्ख्या पळय सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुता तुवें कुर्सार मारूंक दिलोय, पूण मरणाच्या घासांत ताका सांडूंक नाय. आमचे खातीर ताका पुनर्जिवंत केलोय आनी आतां ताचे महिमेवंत कूड आनी रगत आमच्या हातांनी तूं घालताय. उपकारी मनान ही कूड आनी रगत तुका भेटोवंक आमकां फावो कर आनी तांचे गटायेन आमची जिणयेची गडिता बावर्ताचे नवे नदरेक पळोवंक आनी हर दिसाची आमची वाट नव्या उमेदीन चलोवंक मायपासान आमकां करपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकोणूंक फावो हो कायदो नित्यसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण आदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली, ससनाच्या जिविताक जल्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावर्तांक उगडली दारां सर्गींची. आम्हा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजाता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सदळभर निरंतरी गायतात तुजे मुखार. दळबारांचो सर्वेस करतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. तुझ्या वैभवान
जय उंच गीत तुका जय उंच गीत तुका जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय 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 उंच तुका जय उंच गीत तुका जय उंच गीत तुका जय. पवित्र बापा तूं बोवरतो आनी सगळे तुज्या कळण्यो जाणवायेच्यो आनी प्रिती मोगाच्यो म्हणणो आमी तुका वाखणता. मनशाक तुवें तुज्या सारकेसो रचलोय आनी तुजी आपल्या रचणाराची सेवा करून ताणें सर्व रचनेचेर राजवडकी चलोवच्याक सगळे सृश्टेचेर ताका तुवें अधिकार दिलोय. तुजी आज्ञा मोडून ताणें तुजी इश्टागात होगडयली तरी तुवें ताका मरणाच्या जाळांत सांडूंक नाय. पूण तुका नव्यान सोदून तुजेशी पावच्याक तुजे काकुळतीन सगळ्यांक तुवें आदार दिलोय. परतून परतून तुवें मनशा कडेन करार केले आनी तुज्या प्रावद्या वरवीं तुजे सडवणेची वाट पळोवंक तांकां शिकयलें. शेकी पवित्र बापा संवसाराचो तुवें इतलो मोग केलोय की नेमलेलो काळ भरतस तुज्या एकल्याच पुताक आमचो सडवंदार जावच्याक धाडलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं ताणें कूड घेतली आनी आमकां मर्येतावन तो जल्मलो. पाताक मात्र सोडून हेर सगळ्यांत आमचे गतींत तो जियेलो. दुबळ्यांक सडवणेची, कायद्यांक सुडकेची आनी दुखेस्तांक संतोसाची बरी खबर ताणें परगटली. तुजी मांडावळ पुर्ती करूंक ताणें आप कुशीन मरण सोंसलें आनी पुनर्जिवन जावन मरणाचो भस्म केलो आनी नवें जिवीत आमकां दिलें. ह्या पुणा आमचे खातीर न्ही पूण आमचे पासत मरण पुनर्जिवंत जालेल्या आपणा खातीर आमी जियोवच्याक तुज्या पुतान बापा तुजे तावन पवित्र आत्म्याक पाठयलो. हो पवित्र आत्मो बावर्त्यांक ताणें दिल्लें पयलें वर्तें देणें. संवसारांत आपलें काम संपवन आमा मनशांक संपूर्णायेन पवित्र करच्याक जेजून ताका धाडलो. देखून बापा सस्नीक कराराची कुणा करून जेजून दवरला तो वर्तो संस्कार आतां आमी संभ्रमच्याक तोच पवित्र आत्मो ही आमची देणी पवित्र कर म्हण आमी अशी ती आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावं म्हण आमी मागता. संवसारांत असल्या आपल्यास ताणें सदांच मोग केलो पूण पवित्र बापा तुवें ताका महिमेंत करचो वेळ पावतस ताणें आपलो मीत मेर नासलेलो मोग दाखयलो. जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेचपरी ताणें ताका वायनान भरलेली काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्तीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबरतसो गोट परगटुया. सोम्या जेजू आमी होवून ओकाता आनी हे काळजिंतले पियेता, इतले पोटी तूं वैभवान येवसर आमी तुजे मरण परगटता. मोगाळ बापा आमच्या सोडवणेचो उगडास आमी संभ्रमता.
जेजू मेलो, मेल्ल्यामध्ये देवलो, पुनर्जीवन जालो आनी तुज्या उजव्या हाताक सडला म्हणून आमी परगडता. तो वैभवान परतून येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन तुका मानता आनी आख्या संवसारार सडवण दिता तें बलिदान ताची कूड आनी रगत आमी तुका समर्पिता. बापा, तुवेंस तुजे पवित्र सभेक दिल्ले बलयेचेर तुजी नदर घाल आनी ह्या एकाच उंड्यांत आनी कालसेंत वाडो घेतलेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एक सुकुडींत माईपासान एकठांय आनी तुजे महिमेच्या मानाक जेजू सवें एक बली आमी जावंक निर्मी. बापा, जांचे खातीर आमी हे बेटवणी करता त्या समेस्तांची काकळूत कर. भोव करून तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाची, जराळायसाक आमच्या गोवळी बापाची, पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी सगळ्या मनियारांची, तशेंच ही बेटवणी करतल्यांची, हांगासर आजार असलेल्यांची आनी सगळे तुजे परजेची काकळूत कर. तेच परी खऱ्या मनान तुका सोदतल्या समेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. शेकी क्रिस्ताचे शांतींत मरण गेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची दया कर आनी जांचो बाबर्थ तूं एकलोच वळखताय त्या सगळ्या मेल्ल्यांक तुज्या सुखांत घे. दयाळ बापा, ओंकार मरये देवाच्या मायेच्या सांगाता, ती सपोती बागेन झुजे सांगाता आनी सर तुज्या धर्मदुतां आनी भक्तां बराबर आमा समेस्तांक तुज्या भुरग्यांक सर्गींचे सुख जोडूंक फावो कर. तुज्या राजांत पातकाच्या आनी मरणाच्या कुस्तेपणांतले सुटलेले सगळे तुजे रस्ते बराबर आमी तुका वाखाणूंक फावो. त्याच क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याचचे येजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ले प्रार्थना सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दयकोन्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशनात रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोळतीन सर्व पातकांतले सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सौम्य जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत आमची काकूत. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत आमची काकूत. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी
ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपेल्यांत ते सुभागी. सोम्या ते म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तुम भोव पवित्र सक्रामेंतान खोरोस हजर आसाय म्हूण हांव पात येता. सर्व वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. जेजू, हे फुडें तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसाद्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन तुका हांव वेंगून धरतां आनी हांव म्हजें थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Somias mozo Konaychan म्हणूंक नोजो काळजांत तुका वेसेवसो सदांच एकवटान रावसो आत्म्यांत म्हज्या आयला सैरो मोजो तू जालाय मास तुजे दीम तू पोसता तूंच मोजी व्हड दादोसकाय Somias mozo Konaychan म्हणूंक नोजो काळजांत तुका वेसेवसो सदांच एकवटान रावसो प्रार्थया. सरबुजवणेच्या बापा, कंते बरीत आनी निराशे जाल्ल्या शिसांची मोत उजवाडून वाटेर जेजून तांची काळजां नव्या बरवशान लासाशी केली आनी ताचे बरोबर जेवणा बसून उंडो मोडटाना आपणाची वळख दिवन तांकां उतरावरत्या संतोषान आनी शांतीन भरले. असली शांती बरवसोंक आनी संतोष भोव करून ह्या जेवणार तांणी आमकां भोगूंक दिल्यान आतां आमकांय आमच्या घराचे शेजाऱ्यांचे आनी दिसान दीस आमचे वाटेर मेळटल्यांचे शांती दिवपी आनी संतोष बरवस वाडोवपी सांगातीक हे परितांचे आमी आमचे जिवीत सर्गींच्या आनंदान प्रकाश बरीत जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसो सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सप्ताच्या उजवाडान आमी चलया संवसारान पुष्टी जावन जिविता काळान चलया संवसारान एका ताळ्यान चलया आमी मुखार
सदा नीतीचे वाटे नीट सोलोंग सोम्यादी आधार शांत समाधाने मोगाळ पुत्रा सोवे अंक्वार मोरी आशीर्वादी भगवंत क्रुसाचे पूर्वे निवड आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.